आता सध्याच्या परिस्थितीत उत्पन्न करता ते नशीब आमच्या सारखे इट इज नॉट प्रॉफिटेबल एन्सेस्टराचे आ म्हणून करता असे प्रश्न आणि अशी नॅचरल कॅलॅमिटी येयला सारको शेतकार मेलो जुया भागान जो आमचो आयुष मंत्री आणि आमचो MP ह्या भागान कामुर्ले मागीर आमी चिखले आनी आतां आमी हांगासर जुव्यान ताकवाडो अशें हांगा एक विजीट दिवपाक येयल्ले ऑलरेडी सरकारान जे एडमिनिस्ट्रेटीव वर्क जे आहा तलाटी आसात मामलेदार आसात आमचे डेप्युटी कलेक्टर आसात हांच्यांनी बरे पैकी काम केल्लें आहा आनी हांच्यांनी सगळो रिपोर्ट सबमीट केल्लो आहा जालें कितें काय देशभर म्हणजे महाराष्ट्र कर्नाटका गोवा इतर काही राज्यांनी एकदम पावस सगळी कडेन एकदम पडलो त्यामुळे म्हाका ह्या सगळ्या हातूंतल्यान दिल्लीकूच बरो रावचो पडलो पार्लमेंट चलतालें टायम 370 मागीर हुये सगळ्यो पुरावचो तडाखो ते बसून नेवी कोस्ट गार्ड हे सगळे म्हणजे आमच्या तरी गोंयान देवाचे कृपेन खूब नुकसान जालें पूण थंय जिवीतहानी जाली आज आयलो सकाळी हांव अशें गरजेक वचचें पडलें गरजेच्यान डायरेक्ट गोंयान येयला आनी पूण मदीं येवन 1-2 वरां रिव्यू मिटींग घेवन गेलो कलेक्टर शाळांत वचून भाऊन गांवच्या लोकांची वासपूस केली या सगळ्या गोष्टी शेतकऱ्यांक जे काही नुकसान जाल्लें आसा ज्यांची घरां मोडिल्लीं आसा तांकां सगळ्यांक कंपेन्सेशन दिवपाचें जें काम आसा हें चवथी पयलीं करपाचे जे प्रयत्न आसात ते मागीर सफल जातात आनी राज्य सरकार त्याच बरोबर ह्या सगळ्या सर्वेचो जेन्ना आंकडो मेळटलो तितले नुकसानीचो आंकडो मेळटलो तेन्ना केंद्राच्यान सुद्दां मदत आमी हांगा गोंयांत धाडपाचें ज्यांचें नुकसान जाल्लें आसा ताणें सुद्दां शांतपणे शांत चित्तान सरकाराचेर अधिकाऱ्याचेर विश्वास दवरलेलो आसा आनी अशा हातूंतल्यान तांकां जी काही भरपाय दिवंक जाय ती भरपायेचो विचार सरकार करता जाता तितले बेगीन शेतां भाटकारांच्या हातार आदार पडटलो म्हूण भाऊय सांगून आयला पडटा तेन्ना खबरी प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते आनी विनायक सामंत।